वीज खात्यान तिसऱ्या क्वार्टरांत लागू केल्ले वीज दर वाडिल्ले म्हणजे परस ते जवळ जवळ सामान्य रेशेत येतात। हे दर फाटल्या क्वार्टरा परस 60% वाडले तरी पहिल्या क्वार्टराच्या अर्ध्या परस कमी आसात। वीज खात्याक दर क्वार्टराक फुडल्या क्वार्टरांत कितले चार्जीस पर युनिट लावपाचे तो स्टेटमेंट येता। केन्नाय ते सामके देंवता जाल्यार केन्ना तरी बरेच वयर चडटा। सद्याक नोव्हेंबर जानेरा खातीर लागू केल्ले दर त्या मानान नॉर्मल म्हणपा इतले आसात। ह्या क्वार्टरांत वीज खात्याक 297 कोटी बिल येणावळ हाडपाक जाय। वीज खाते दरेक 3 महिन्यांनी आपल्या फुडल्या 3 महिन्याच्या लायटीचे बिलाचे दर थारायता। FPPCA म्हणजे फ्युअल पॉवर परचेज अँड कॉस्ट ॲडजस्टमेंटा प्रमाण दर वाडटा देंवतात। फाटल्या 3 महिन्याची वीज घेतना जर मदीं कांय कारणाक लागून ओपन मार्केटांतल्यान कांय प्रमाणात वीज घेवची पडली जाल्यार ते वाडीव बिल कंझ्युमरा कडल्यान वसूल करता। डिसेंबर ते जानेराक पीक टुरिझम सिजनाची चडशी वीज ओपन मार्केटांतल्यान घेवची पडटा। त्या भायर कांय प्रमाणात सोलर पॉवर विकत घेवपाचो नेम आशिल्ल्यान चड पयशे मोडून ती न चुकता घेवची पडटा। फाटल्या 3 क्वार्टरांत अशेंच जालें आनी बिलां एकदम वयर सकयल जाली। फाटल्या 3 क्वार्टरांत घडिल्लो बिलांचो चड उतर पळयल्यार जानेर ते मार्च 2017 वेगवेगळ्या अतिरिक्त चार्जीसांचे बिल खात्याक आयले। 92.58 कोटींचे अतिरिक्त देणे वाडिल्ल्यान लोकांच्या बिलांतले FPPCA चार्जीस वाडोवचे पडले। त्या खातीर मे ते जुलयाचे बिल चडूच वाडले आनी लोकांक डब्बलीन बिलां आयली। त्या उपरांत 2004 ते 2009 चो आयकर रिफंड खात्याक क्रेडीट जालो। त्याच बरोबर आनीकय कांय जादा पयशे मेळून वट्ट 137 कोटी वीज खात्याक आयले। नेमा प्रमाण अतिरिक्त चार्जीस लोकांकडून वसूल करपाचे आसता। तशेंच फायदो जाल्यार लोकांची बिलां कमी करून बेनिफीट पास ऑन करतात। त्या खातीर ऑगस्ट ऑक्टोबराचे वीज दर 3 पटीन पडले। आतां खात्याक 3 म्हयन्याचो 297 कोटींचो पॉवर परचेस बिल आयला। त्या प्रमाण बिलांचे दर ॲडजस्ट केल्यात, मात ते फाटल्या वर्सा भशेन नॉर्मल आसात। आतां पळयात फाटल्या 3 क्वार्टरांनी कशे दर पडले आनी चडले। मे 2017 ते जानेर 2018 चे घरगुती पर युनिट वीज दर 100 युनिटां मेरेन दर युनिटाक मे ते जुलय 62 पैसे, ऑगस्ट ते ऑक्टोबरात 18 पैसे आनी नोव्हेंबर ते जानेरात 30 पैसे। 101 ते 200 युनिटां मेरेन दर युनिटाक मे ते जुलयत 68 पैसे, ऑगस्ट ते ऑक्टोबरात 20 पैसे आनी नोव्हेंबर ते जानेरात 33 पैसे। 201 ते 300 युनिटां मेरेन दर युनिटाक मे ते जुलयात 86 पैसे, ऑगस्ट ते ऑक्टोबरात 25 पैसे आनी नोव्हेंबर ते जानेरात 42 पैसे। 301 ते 400 युनिटां मेरेन दर युनिटाक मे ते जुलयात 108 पैसे, ऑगस्ट ते ऑक्टोबरात 32 पैसे आनी नोव्हेंबर ते जानेरात 53 पैसे। 400 युनिटां वेले बिल मे ते जुलयाक 120 पैसे दर युनिटाक, ऑगस्ट ते ऑक्टोबरात फक्त 35 पैसे आनी नोव्हेंबर ते जानेर मेरेन 59 पैसे थारल्यात। घरगुती बिलां भशेनूच कमर्शियल, हॉटेल, पब्लीक लायटिंग, इंडस्ट्रीज आनी हेर कॅटेगरींतले दर वाडटा देंवता। ताका लागून हे फावट बिलां वाडयली म्हणचे परस ती नॉर्मल पावण्यार आयली म्हणूं येता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयच्या खण कंपन्यांनी आनी पोर्टांत काम करपी कामगारांची स्थिती बरी आसा। कामगारांच्या बऱ्या खातीर वेगवेगळे उपाय आनी शिफारशी लागू जातात म्हण खासदार किरीट सोमय्या उलयलो। सेजा वेदांताचे खणी आनी हेर सुवातीचे संसदीय समितीन इन्स्पेक्शन केले। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर्स इन मायनिंग अँड पोर्ट ट्रस्ट समितीन गोंयच्या मीन आनी पत्तन कामगारांच्या स्थितीचेर समाधान उक्तायले। गरज आसा थंय आनी शिफारशी लागू करूं येतात म्हण खासदार किरीट सोमय्या उलयलो। पार्लियामेंट कमेटी ऑन लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल इन्होंने आज विजिट की। गोवा में हम पोर्ट ट्रस्ट प्लस वेदांता की सेसा गोवा माइन और लेबर के संबंधित इशू के ऊपर हमने सरकारी अधिकारी और कोल माइन और पोर्ट ट्रस्ट के लोगों से चर्चा की है। लेबर के प्रोटेक्शन की दृष्टि से अधिक क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। गोवा में वैसे काफ़ी बैलेंस है, कामगारों का भला त्याच्या संबंधी अनेक प्रावधान आहेत, त्याचं चांगल्या प्रकाराने इम्प्लिमेंटेशन केलं जाते। त्यात आणखीन सुधारणा कशी करावी या विषयावर
जवळजवळ 16 खासदार इथे आलेले आहेत. They have given their suggestion and I'm very much sure Goa will move one step ahead of the country for the protection of labor, whether it is a coal mine, iron ore or port trust. साखळेत शुक्रारा राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव दबाजान जालो. वाळवंटी न्हंयत दीपदान जाल्या उपरांत नौकानयन सर्त जाली. संगीताची कार्यावळ आयोजित केल्ली. पळया साखळेची त्रिपुरारी पौर्णिमा. घेऊया एक ब्रेक.